काणकोणचो हो समुद्र किनारो आमी आसा त्यात पाळवळ्या आनी कोळमाच्या अर्दे भागात पाटणे कोळम हो भाग ह्या भागान सबंद काणकोण तालुक्यांत पाळवोचो समुद्र किनारो हो देश विदेशाच्या पर्यटक नकाशाचेर आहा। टुरिजम वर्ल्डाक हो नकाशाचेर पाळवोळें हो समुद्र किनारो आसा। आयज 2025 सोंपत येयला। काणकोणाक 4 रस्त्यासान पाळवळ्या किंवा कोळमाक येवपाक रस्त्यार एखादी गाडी येवपाक जागो ना। इतलो मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक एका वेळार ह्या पाळवळे किंवा कोळम भागांत विदेशी पर्यटक येतालो। आयज सबंद देशी पर्यटक जावं तो कन्याकुमारी तामिळनाडू ह्या सायडी महाराष्ट्र अन्य राज्यांतलो बहुसंख्य मोठ्या प्रमाणात येयला। सबंद काणकोणच्या ह्या पाळवळे किंवा नगरपालिका क्षेत्रांत जितली समुद्र किनारे आहे थंयचे पर्यटकांनी सबंद फुलून गेला। लोक फक्त नवी वर्साच्या पयलीं सर्तीवस एन्जॉय करतात। लोकांक नवी वर्साची एक उमळशीक लागला। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारून।